कीर्तन 105 वोळ 1-3. alleluya सर्वेस्पराक अर्गां दिया, ताचे नाव उलो मारा, पर्जामध्ये ताची कृत्यां परगट करा, ताका गितां गाया, ताची स्तुती करा, ताची असर्यां वर्णिया, ताच्या पवित्र नावान अभिमान बगा. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां उल्लासू. मोगाच्या भावा भयणीनो, कीर्तनगरा संगी आमचो पात्रोण जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन केल्ल्या सर्व असर्यांक सर्वेस्पर देवाक अर्गां दिव्या. प्रेलो दीस पवित्र सभेचो श्रेष्ठ गोवळी पापा जुआंव पावलान एक आशिर्वादाचें आनी आजापाचें तळ जावन आसा. गांवां आनी परगांवां तावन आयिल्ल्या ताच्या भक्तिकांक ताणें बरवशाण धाडला. तशेंच जायत्या जाणांक सर्गींची बेसांवां, भलायकी, समाधान मागून दिलां. आज आमी ह्या पुणशेताची वार्षिक महापरब आचरण करचे संदर्भी आमच्या पात्रोणाच्या मागण्यांत मजतीन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिव्या. तशेंच आमची सर विणवणी आनी मागणी आज समर्पण दिव्या. आयच्या ह्या महापरबेचो संदेश जावन आसा बागेवोन जुआंव पावल दुसरो, बागेवोन जिणी जियोंक प्रेरण. बागेवोन जुआंव पावलाची जीण दिवटोणेन पेटोवन दवरल्या एक दिव्या बरी. तो एक पडजळीत बावाडती दिवो जावन आसा. ताची सगळी जिणी एक बावाडतासो प्रकाश. ताच्या आवय बापायची सादी, कश्टी आनी बागेवंत जिणी ताच्या क्रिस्ती जिविताक घटमोट बुनयाद. ल्हानपणांतावन शिस्तेचें आनी भक्तीची जिणी ताका मणियारपणाक उबारता. मागण्यांत आनी जिणयेन जेजू बऱ्या गोवळ्याचो एकवट क्रिस्ती कुटांब बांदून बावाडतासो दिवो जावन बागेवंतपणान वाडोवंक कुरपा मागया. आयचें हें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान अदीक वनदीक दोतोर पीटर पावल सल्डाना भेटयतले. तांकां सर्वांच्या नांवी स्वागत मागता. तशेंच सहा बेटवणी कडच्या सर्व याजकांक स्वागत मागता. उबे रावून प्रवेश गीत गावया. Somos papá.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सवे असो. जुआंव पाऊल दुसरो पाप साहेब सांत आमच्या गांवाक आयिल्लो आयच्या दिसा तसो उडास काडून ताच्या मोगान ही वार्षिक परब संभ्रमूंक जमलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो. पवित्र स्नान घेतिल्ल्या एका मनशाक देव कितून पर्यंत उबारता आनी कसली सकत दिता गे म्हणल्याक जुआंव पाऊल आमकां एक साक्ष. आमी हर एकल्यांनी पवित्र स्नान घेतला. जेजूच्या जिवितांत प्रवेश जाल्या, तो आमच्या जिणेंत प्रवेश जाला आनी देखून आमकांय ताचे बरीच विशेष सकत देव दिता म्हणलें आमी पातये जई. आनी आमचे मारिफाती देव विजमितां करता, अजापां करता आनी आमकांय ताच्या बाच्याव्याचें हातेर जावन कुरपावांचें हातेर जावन तो बदलता म्हणलें आमी ओपोवन घेजई आनी सतमानी जाई. तर आतां ह्या मिसाक आयिल्ली आमी पयल्या सुवातेर ह्या पवित्र मिस्तेरांत प्रवेश जावचे खातीर आमचें उणपण वळखून घेवया आनी पदकांचें बोगसाणें मागया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया.
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सरोवंक आनी देखीन चलोवंक बागेवोन जुआंव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उंबरा पोंदातावन उदक भायर सरतलें आनी उदेंती वाटेन वळटलें. कित्याक मंदिर उदेंतीक फुडो करून आसलें. हें उदक मंदिराच्या उजव्या कुशी पंदल्यान वेदीच्या दक्षिणेच्या वाटेन वळटलें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दरवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवाडो काडून उदेंतीक फुडो करून आसा त्या भायल्या दरवट्या दर्शी हाडलो. थंय दक्षिणेच्या कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. देवदूतान म्हाका म्हळें, हें उदक उदेंती प्रदेशाच्या वाटेन वळोवन हाराबाक देंवता आनी तें दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावताच मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वळटा थंय सगळे प्राणी तातूंत भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली. कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें वळटा थंय सगळे जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनूय कुशींच्या देगांचेर सगळ्या जिनसाची फळां दिवची रूख वाडटले. ताची पानां बावची नात आनी ते केदीस फळावीन जावचे नात. हर एका म्हयन्यांत ती नवीं फळां दितले. कित्याक तांचे बसत उदक मंदिरांतून येता. ताची फळां खाणाक आनी ताची पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. But
सांत पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वाचाव. तुमच्या जणवायेचे कमर बांधून तुम्ही जागी राया. जेजू ख्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाभोंक आसा त्या कृप्या देण्याचेर तुमचो बरवसो परिपूर्ण दवरा. विदेयी भुरगीं तुमी आदीं तुमच्या नेणरपणाच्या दिसांनी केल्ले परी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी चला नाकात. बगार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें बागेवोन तशें तुमी तुमचे सर तुमचे सालीन बागेवोन जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव बागेवोन देखून तुमी बागेवोन जाय. ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतेल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत सगळी तुमची जिणी भक्ती बिरांतेर मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यात म्हणी तुमी जाणात. अशें सोडयिल्लें रुप्यान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय, बगार आईबावीण आनी कथावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. संवसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटींच्या काळार तुमचे पसत ताका उगडापें केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवन उठयलेल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मारिफात तुमी सत्मनोवंक पावल्यात. अशें तुमचो भवार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी देवरा. देवाचे उतार हें. तुमचे सोवे आसू. सामतेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभार्ता. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार सोडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिस्ताचे शिरशें आयलें. तो तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ते कितले बागी सर्गींचे राज तांचे. रुदान करतात ते कितले बागी देव तांकां बुजयतलो. सादी बोळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची कुशी करून बुकेतात आनी तान येतात थंय कितले बागी ती ददोशी जातेली. दया दाखयतात ते कितले बागी तांकां दया मेळटली. नितळ मनाचे कितले बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडून पाव उरतात ते कितले बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पसो दोगदोणी भोगतात ते कितले बागी सर्गीचे राज तांचे.
म्हजे पासून तुमकां अकमान सोसूंक दोगदोणी बगूंक आनी सोर तरांचे गडपाक करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गी राजांत येतेच प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदी आशिल्ल्या प्रवादांकी तांणी अशेंच दग दिल्यात. देवाचे उतार्ये जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या भक्तिकानो. आमच्या काळार आमच्या ह्या भुमीर पांय तिंकुल्लो आनी ताच्या स्पर्शान पवित्र केल्लो जो हांव पावल दुसरो पाप साहेब आयच्या दिसा हांगासर आयिल्लो उडास काडटना तसो उडास आमच्या काळजांत अमर जावन उरला. जशें ह्या दिसांनी मध्य पूर्व राष्ट्रां पापा फ्रांसिसाच्या येण्यातय संतोश पावतात, तशें आमी हांगासर बचप्यांत चाराय कुशींतावन धांवोन येवन संतोश पावुल्ल्या वोत, कर्कटें वोत, बुक, तान कितेंच लेखी नासतना समेच्या नांवान येवच्या ह्या गवळ्याचेर एक दिश्ट घाली जायी आनी ताचो संदेश आयक जायी म्हणून आमची आशा आसली. सुमार 3 वरांशें पाप साहेब हांगासर आयिल्ल्या वेळार आमकां तो उद्देशून म्हणलो, शांती शांती शांती, कर्तरा शांती निम्मोडणे इरली अशें म्हणून कन्नडा भाशेन सुरवेलो उद्गार ताणें काडलो. सतासो प्रवादी, शांतीचो दूत, मनशा मदलो बांद आनी खोटेपण आदरतेल्यांक बऱ्या वाटेक आपूण वचचो सोम्याचो मिशनरी जावन तो हांगासर आयिल्लो. आज ह्या गांवांत ताचे विनवणे काल अजापां घडटात म्हणून एका क्रिस्तांव न्हय आसल्या एका भयणीन सांगलें. थंयसर फदमल्लर केंद्र आराम करच्या त्या समारंभा वेळार तिणें म्हणलीं उतरां आसात. हांगासर उदक नातिल्ले बंजर सुवात आनी देखून कांय करूंक जावचें ना म्हणली निराशदायक संगत आसतना हांगासर जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मानाक मंदिर बांदल्या उपरांत उदक मेळटा म्हणून याजकान सांगलें उतर तिणें उडासाक हाडलें आनी हें मंदिर उबारल्या उपरांत ह्या गांवांत उदक मेळ्ळां म्हणून तिणें साक्ष दिली. बंजर आसलो जागो हांगा उदकाच्यो झरी फुटल्यात. हेच्या पयल्या वाचपान सांगल्या बरी एजेकियल प्रवाद्यान सांगलें, देवळाच्या उजव्या तावन उदक वळोवन येवचें आनी तें वेदीच्या दाव्यांतल्यान येवचें आनी ताच्या उपरांत ताच्या बोवारी रूख झाडां किर्लोवन व्हड जावची आनी फळां दिवची आनी वखदां दिवचे, पाले तांचे आसचे आनी मनशांक गूण करची आनी खाण दिवचे. ही रूख थंयसर खूब जाल्यात म्हणून एजेकियल सांगून दिता. पत्यतेल्यांक सर्व संगती साध्य म्हळां सोम्यान. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. देवाची सकत आतां पत्यतेल्यांक दिल्या. देवाक सर संगती साध्य आनी तशेंच पत्यतेल्यांकी सतमंतेल्यांकी सर संगती साध्य. आनी देखूनच एलिझाबेथेन म्हणलें मरयेक पळोवन, सोम्यान सांगिल्ल्यो संगती सत मानलेली तूं कितली बागी.
आनी नीज जावन आमी जर समयाचेर आमचो बोवार्थ खंचयता आनी आमी मोगान ताचेर दिश्ट घालता, प्रत्येक जावन ताच्या कुर्साचेर ताच्या गायांचेर दिश्ट घालता आनी आमची बाचावी ह्या कुर्सातावन कुर्सायल्ल्या जेजूतावन येता म्हणून आमी सत मानता, आमकांय खंडीत जावन विशेष सक्तेन देव बरता म्हणून आमी सांगयत. हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, सांपेद्रून आमकां सांगलें आमी देवाचो विंचणार लोक, एक पवित्र लोक. जसो आमचो देव पवित्र तशें आमी पवित्र जाय जाय. हें पवित्रपण ताचें, तूं एकलोच पवित्र, तूं एकलोच ईश्वर, तूं एकलोच परमेश्वर अशें म्हणून आमी महिमा म्हणल्यार त्या गितांत आंज बुडव्यांच्या गितांत गायता. आनी तेंच उतर आज सोमी म्हणटा, जसो हांव पवित्र तशें तुमी पवित्र जाया, भाग्यवंत जाया, कित्याक हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा अशें म्हणून देवान आमकां सांगून दिलां. ताच्या पवित्रपणांत आमकां वांटो दिला. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एप्रिलाच्या 27 तारीखेर 2014 इसवेंत सांपेद्रूच्या आंगणांत पापा जुआंव 23व्या संगी पापा जुआंव पावल दुसऱ्याकी सांत म्हणून आतांच्या पापसाहेब फ्रांसिसान पासारतना त्या प्रसंगा वेळार शर्मा वेळार पापा फ्रांसिसान सांगली थोडी उतरां तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेजूचे गाय एक स्कांदल, एक आडकोळसो फातर, बावार्थाक आडकोळसो एक फातर, तरी तेच गाय आमच्या बावार्थाची वरवणी करचे, पारखवणी करचे गाय ते. तशें जाल्ल्यान जिवंत क्रिस्ताच्या कुडी वयले गाय मायाक जायनान, ते उरतात. ते गाय देवान आमचो निरंतर मोग करच्याचो गुर्त जावन दिल्यात. देवातय पात्यणी दवरूंक ते गरजेचे. देव आसा म्हूण पातयोंक मात्र न्ही, बागार देव म्हळ्यार मोग, देव म्हळ्यार काकुळट, देव म्हळ्यार विश्वासीपण म्हणून समज जायत जाल्यार हे गाय आमकां गरजेचे जेजूचे म्हणून पापा फ्रांसीस सांगलें. आनी सांपेद्रून इजाइयाच्या उतरांनी सांगचे प्रमाणे ताच्या गाया मारिफात आमी गूण जाल्या. जेजू क्रिस्ताच्या गाया मारिफात आमी गूण जाल्या, मात्र न्ही जेजू क्रिस्ताच्या ह्या पास्कांच्या मिस्तेरांत, ताच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत कोण भाग घेता गी तांच्या गाया मारिफाती आमी गूण जाता. एक निदर्शन जुआंव पावल दुसऱ्याच्या पत्रांत ताच्या जिवितांतलें. तो सरोन एप्रिलाच्या 2 तारखेर 2005 इसवेंत सरलो जाल्यार सुमार 2 म्हयन्यान जुनाच्या 2 तारखेर फ्रांसांत एक धार्मीक भयण, तिचें नांव आसा सिस्टर मारी सिमोन पियर. ही भोव कश्टताली पार्किन्सन्स पिडा मारिफात, जी पिडा पापसाहेबाक कश्टिताली, ज्या पिडेन तो उठोंक नीट उबे रावंक शकनातलो, ताचे वोंट ताचो जीव सगळो निस्तेज बळनातल्या बरी जाल्लो, विशेष दूख आसली त्या पिडे मारिफात. तसलीच पिडा ह्या भयणीक ही आसली, 45 वर्सांची ती. आनी त्या राती विशेष दूख आनी देखून निमाणें तिच्या भयणीनी तिका सांगलें जुआंव पावल दुसऱ्याक उलो मार म्हणून. आनी तिच्या कांपेऱ्या हातांनी उलोवंक जायनातल्या वेळार एका कागदाचेर तिणें वांकडे तेंकडे जॉन पॉल II वा फ्रेंच भाशेंत ह्या जुआंव पावल दुसरो अशें म्हणून बरोवन घालून सकाळीं उठचे जाल्यार ही धार्मीक भयण तिचे हातपांयची कांप रावल्या, तिच्या आंगांत बळ नवें आयलां, सुटसुडीत चलोवंक शकता, उबें रावंक तांकां नातली असली ही अजापाची गजल मागण्यान आनी जुआंव पावलाच्या विनवण्या शिवाय हेर खंयच्यान ती जावंक ना म्हणून तिका ताच्या कोवें ताच्या भयणीक स्पश्ट जालें. कित्याक परत असली पिडा तिका तिच्या आंगान दुसूंक ना. मागणें केल्ल्याच्या त्या हंतार, तिचें नांव बरयल्ल्या त्या हंतार ती गूण जाली आनी देवान हें केलां म्हणून ती स्पश्ट समजली. पूण थोडो तेंप लिपोवन दवरलें, सुमार 2 वर्सां भर ही संगत लिपोवन दवरली. वयगी नेंगी निजावन गूण जालां, अजाप जालां गी म्हणलें पारखून पळोवच्या खातीर. आनी ताच्या उपरांत मात्र तिणें
सर्व मुकली तयाराय करच्याक बिसायबादीन हो गुट आनी तशें रोमाक हो गुट पावलो आनी पाप साहेबान ताचेर मोर घालन न्हीज जावन अजाप घडला म्हणून मानून घेतलें. खंयच्या पिडेन तुका कश्ट लागी तीच पिडा म्हाकाय कश्टीत आसा. जर तर तुका आलतारीचो मान फावो म्हणून देवाची खुशी जाल्यार म्हाका गूण कर अशें म्हणून मागल्या ह्या स्त्रियेन आनी तें मागणें सोम्यान ताच्या गाया मारिफात एका गूण करन आमकां दाखोवन दिलें. आमी केल्लें मागणें पवित्र स्नान घेतिल्ल्या एका मनशाच्या जिविताचेर दिश्ट जोखून आमी केल्लें मागणें तें ती मेल्या उपरांती ताका तसो प्रतिफळ हाण दिवंक शकतात म्हणून मारी सिमोन पियर हिच्या जिविता मारिफात आनी जुआंव पौल दुसऱ्याच्या त्या विनवणे मारिफात आमकां कळटा. जेजूच्या गायांचेर आमी दिश्ट घालूंक आमकां एक उलो आसा. ताच्या पिंजिल्ल्या हातांचेर ताच्या तपलेल्या कडवळाचेर दिश्ट घालूंक जुआंव पौल दुसरो भियेलो ना. तुमी पळयतात जाल्यार हर एक फावटी ताका मस्त दूख आसतना ताचो तो दांडो जेजून उमकळसो तो दांडो गवळीकपणाचो दांडो हरद्याक दमून धरतलो आनी अशें दमून धरन ताचेरच सगळो आपलो जीव म्हणल्या बरी तो आदारसून धरतलो. क्रिस्ताच्या कुडीक क्रिस्ताच्या गायल्ल्या मासाक तो लजलो ना. ताच्या कुर्सा विशीं तो स्कांदल पावलो ना. जेजूच्या कश्टांचो तो रूपकार कश्टांच्या हर एका भावा भयणी थंय आसा म्हणून तो समजल्लो देखून दुबळ्यांक कश्टतेल्यांक खंडीत तो तिरस्कार करिनातलो. प्रत्येक जावन कश्टांनी सडपडच्या हर एका भावा भयणी थंय जुआंव पौल दुसऱ्यान क्रिस्ताक देखलो आनी मनीस खंयसर मनीस आसा की थंयसर देव आसा म्हणून ताणें आमकां सांगून दिलें. जेजू देव मनीस जाला आनी खंयसर मनीस आसा की थंयसर देव आसा म्हणून ताणें आमकां दाखोवन दिलां. पवित्र आत्म्यान ताचें थंय बरयल्लें तें बोळ आनी धैर्य पवित्र सभे हुजीर आनी संवसाराच्या हुजीर ताणें दिल्ली साक्ष बरेपणाक आनी देवाच्या काकुळटीक ती अपार. 70 वर्सां उपरांत कम्युनिजम पडलें जाल्यार 1917 इस्वेतावन 1987 इस्वेंत 70 वर्सां कम्युनिजमांत राजवट चलयलें युरोपांत. पूण आजुनी मानून घेतात युरोपांत पाप साहेब जुआंव पौलच्या मागण्या मारिफात आनी ताणें काडिल्ल्या मिनते मारिफात कम्युनिजम नास्तिकवाद देव ना म्हणले ते शेवटल्यात धरणीक. बर्लिन शहर 2 वांटे केल्लो तो पागोर समेत ताच्या मुखेलपणाखाल पडला म्हणटात 1989 इस्वेंत. आनी जर्मन पूर्व आनी पश्चिम जर्मनी आतां एक जाला तातूंय ताजो हात आसा. हेर साबार कडेन तो जिवंत आसतनाच ताणें मागणें केल्ल्या वेळारच दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळिल्ले थोडे दाखले आसात. मोगाच्या भावांनी भयणीनो जुआंव पौल दुसऱ्याक हें बोळ खंयतावन आयलें तें आयलें मागण्या मारिफात. हांव एक दीस ताच्या मिसाक गेल्लो. सकाळीं 8 वरांचें मीस आसलें ताच्या वैयक्तीक खासगी कपेलांत. आनी त्या मिसाक गेल्ल्या वेळार हो उठोवंक तांकां नातलो सोलोवंक सामान तांकां नातलो आदार सुनातल्यार दिंबयेर अर्दो घंटो सक्रामेंता मुखार आराधन करता. मीस भेटोवच्या पयलें एका वाटेन ताची शिंपी ताचें बोळ नासतना ताच्या मास्कुटांक मासा पेशींक बोळ नासतना देंवोन येता तरी हात उखलूंक जायना तें पुसूंक तरी दिंबये वयलो मात तो उठना. सक्रामेंता मुखार दिंबी घालून अर्दें वर बर आराधन केल्या उपरांत मात्र ताणें मीस भेटोवचें आसलें. आनी अशें उपरांत आयिल्ल्या लोकांक एक कोंत दिवन एक बेसांव दिवन धाडची ताची रिवाज आसली. जुआंव पौल दुसरो आज आमकां कितें सांगता. आमकांच आमी संपूर्ण मोरयेक समर्पून दिल्या. तोतूस तुवूस ओ मरिया हांव सगळोच तुजो हे मोरये आनी तुजे मारिफात जेजूचो म्हणून आपणाकच जेजूक समर्पून दिल्लो हो सांत आमकांय बळादीक जावच्याक आमी ह्या मरयेक आमचें समर्पण करून दिजय आनी तितले मात्र न्ही जेजूच्या कुर्साक फुटलून धरिजय म्हणून. आज आमकां ताचो संदेश ताच्या सुरूच्या शर्मावांत पाप साहेब जाल्या उपरांत अधिकार स्विकार करच्या त्या दिसा
1970 आनी 28 ऑक्टोबरांत ताणें म्हणलीं उतरां भियेनाकात, जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरूंक भियेनाकात. तुमच्या काळजांची बागलां सोम्या जेजू उक्तीं दवरा, तो तुमचे तावन कितेंच काडून वरिना. आमचें स्वतंत्र, आमचें गन जेजू काडून वरिना. ताचें सर्व आमकां तो दिता. आमच्या पातकां एक सोडल्यार, आमचें उणेपण एक सोडल्यार हेर खंयचेय जेजू आमचे तावन काडून वरिना. देखून कुर्सायिल्ल्या जेजूक आमी पळय जायी आनी ती 8 बाकींची जिणी ताणें जियेल्ली ती अंतस्करणी दुर्बळ जावन, म्हणजे आपले सर्व विश्वास सोम्याचेर दवर, रुदान कर आपल्या सुखी खातीर, सादो बळो जावन, न्यायनिती खातीर बुकेवन आनी लाल्योन तानेवन, दया दाखोवन, नितळ मनान, शांती खातीर वावरून, दोनी बगून जिवन सरलें ह्या सांतान आज आमकांय विसारचें तितलेंच. ताणें म्हणलें आसा, तुका आमी कशें आपय जाय म्हणल्यार म्हाका कुटुंबाचो पाप साहेब म्हूण आपया म्हणून. कुटुंबाचो पाप साहेब, अ पोप ऑफ द फॅमिली, कुटुंबां सांगातो दवरूंक ताणें मस्त प्रयत्न केल्ले आसा. आनी निमाणें तो एकच एक उतर सांगता, साम पेद्रून उसारलो बावार्थ आमी परत आनी परत उसारी जाय जेजू थंय, तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. ही बुन्याद आमकां गटायन भरता, तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. सोमी कुर्सायिल्लो जेजू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत जुआंव पाऊल दुसऱ्याच्या मारिफात आमकां चड आनी चड ताच्या बळान भरून दी, कृपेन भरून दी, आनी आमी ताच्या बरीच प्रभाव बरीत मिशनरी जावंक, देवाच्या शब्दाचे मिशनरी आनी देवाच्या मोगाचे काकुळतीचे मिशनरी जावंक तो आमकां आदार दिवन दी म्हूण मागया. उबी रावून आमची मागणी आनी तेसावां आतां सर्गींच्या बापा समोर दवरया. जवाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सर्गीच्या बापा, मागता आमी पवित्र सभे पासून पवित्र सभेचो श्रेष्ठ गवळी जावन आसच्या पापा फ्रांसिसाक, स गवळ्यांक, याजाक आनी धर्मिका पासून तांची जिणी बागेनपणाची जीवन साक्स पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक साक्सां जिवंक कृपा दी म्हूण मागता. मागता आमी स कुटुंबा पासून आमच्या कुटुंबान दिसपट्टे मागण्याच्या स्पिरितान भरून माया मोगाचे मनशां जावन सांगाता जिवन बागेनपणाच्या मेटांनी समकोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. ह्या पवित्र पुरुषेता भेट दिवच्या सर भक्तिका पासून मागता. गांवां आनी परगांवांत हांगा भक्तिकाची विनवणी आनी मागणी स्विकार कर. बागेन जुआंव पावल दुसऱ्यांच्या मजतीन तांकां आदार दी म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. मागता आमी आमच्या राष्ट्रा पासून विविध धर्म जात आनी संस्कृतीचो लोक सांगाता जियेतना एकामेकाक गौरव दिवन भाव बांधवपणाच्या स्पिरितान जिवंक उदार मनाची कृपा दी म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता
आमी सव पिडेस्तांक प्रायवंतांक आनी कश्टांत आसल्यांक मागण्याच्या बळान तांची पिडा सोसूंक बवर्शांत रावोंक तांकां सोंसणीकायेचें देणी दी आनी तांची पिडा गूण कर आनी कश्ट हाडू कर म्हूण मागता संवसारार आसच्या सर युवक युवतींक तुज्या हातान समर्पितांव मागण्याच्या उजवाडांत गुणाशे गुणांत वाडोवन क्रिस्त सारके जावंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी पाठय म्हूण मागता आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर आमच्या शेजारी कुटुंबाच्या गरजां खातीर सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा तुका आमी अर्गां दिता जो हांव पावलो श्रेश्ठ गवळ्याक आमचो गवळी जावन दिल्ल्या खातीर आनी ताचे मारिफात साबार बरेपण आमच्या गांवांत इतवें केल्ल्या खातीर आमी ताचे बरीच तुज्या पुता जेजूचेर विश्वास दवरून ताचे पवित्र गाय नियाळून आनी आमकांच मरयेक समर्पण दिवन आमीच एक जिवो येवकरिस्त जावंक आमकां तूं फावो कर तुजो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक Ge Baba, Ge Vudo, Ge Baba, Ge Van. स्वीकार कर पावन कर जीवन ये अर्पिता तुका वावरामी केलो तुवेंच दिल्या देण्या ग्रासम सो जोडलो तुझ्या उदारपणा काणीक जावं तो समर्पिता भक्तीन आनी व्हडा मोना Baba,
आमकां तुका भेटोवन दिता पातकी तरी मानून घे परता जिये पळयना वोत आमचेर बेसा जियोंक तुवें दिल्लें मिसा तुका भेटोवन दिता पातकी तरी मानून घे परता जिये पळयना वोत आमचेर बेसा जियोंक तुवें दिल्लें मिसा घे बापा वावरां मी केलो तुवेंच दिल्या देण्या ग्रासांक जोडलो तुज्या उदारपणा काणीक जावं तो समर्पिता भक्तीन आनी व्हडा मोना वावरां मी केलो तुवेंच दिल्या देण्या ग्रासांक जोडलो तुझ्या उदारपणा काणीक जावं तो समर्पिता भक्तीन आनी व्हडा मोना घे बापा घे हुंडो घे बाबा घे बाय स्वीकार कर पावन कर जीवाने अर्पिता तुका घे बाबा घे हुंडो घे बाबा घे बाय आमकां तुका भेटोवन दिता पातकी तरी मानून घे परता जिये पळयना वोत आमचेर बेसा जियोंक तुवें दिल्लें मिसा घे बाबा घे हुंडो घे बाबा घे बाय स्वीकार कर पावन कर जीवाने अर्पिता तुका घे बाबा घे हुंडो घे बाबा
म्हज्या भाव भयणीनो तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. सर पदवेदारीन भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासा हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुज्या मुखार सर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियोवन सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. तशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो, जो हांव पावल तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे, सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजातून जमयता साई. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात.
बावडतासो गुटू परगटुया. सोम्या जेजू तुझे वर आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन को आम्ही प्रगटा, तुझ्या येण्यात आम्ही प्रगटा, तुझ्या येण्यात आम्ही प्रगटा. बापा, आमच्या सोडवणेपासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणाचो, ताच्या अनंतबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो मी भक्तीपणे उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा हांव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एकोत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटिल्लें सस्तीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे मागीर भोव बगेव तूं अवंकार मुरयेच्या सांजवेतीच्या पोतीच्या तुज्या बगेवंतू दरदुताच्या आनी वैभव विरक्त सक्सेंच्या सांजू ओंपावर दुसऱ्याच्या आनी समेस भक्त संगता तो विसरू काडल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणुचो आदारे आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कण्णोळे बापा, संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे ते एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरिल्ल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजून घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी नेकोटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो
एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शये संसाराचे पाप काटेले आमची कातूक. देवाचे शये संसाराचे पाप काटेले आमची कातूक. देवाचे शये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेले आमी सुभागी. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉಳಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. आता तुमकां बारा जाग्यार हांगासर पवित्र कुमगार वणटात. तुमी खंयसर आसात थंयसर तुमच्या लागींच येजक येतलें. वॉलंटियर्स येजकांक आपोवन व्हरतले. दया करून वॉलंटियर्सांनी मुखार येवन येजकांक आनी धार्मीक भयणींक कुमगार हेंचे कडेन आपोवन व्हरचें. Na favos all'ot momuso tuce pe la leta. Na favos all'ot momuso tu casem catrecta. Ashim rakta somia karzan peton divo tucia mogaco. Na favos all'ot momuso tuce te la leta. Na favos all'ot momuso tu casem catrena. Ashim rakna somia karzan peton divo tucia mogaso. Na favos all'ot momuso tuce te la leta. हाती घेऊन तुझ्या मासात बदललो. काळजीतलो दाकारो तुझे रगत सायशे केलो. सोडूंक हांवें सासणीक जिवी तुवें तुकाच भेटयलो. Na favos all'ot momuso tuce te la leta.
केला काळजांत येसू मिया मोगान तुझ्या तानेला सागात दिसू मिया कोवळ्या बोऱ्या पोस्तू म्हाका दैवी सरखी खाणा प्रार्थुया सर पदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भाग्यवान जुआंव पावल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुटायन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी दायकन बसात मोगाळ भोवन आनी भयणीनो सांजो पावल दुसऱ्याची पुणशेची परब आज आमी संभ्रमान आचरण केली ताचे जिवीत आमकां भगेंतपणान जिवंक एक प्रेरण जावन आसा
ह्या दिशांत आमच्या गोळी बापांनी प्रसंग आमकां सांगलें आनी आमचो बोवार्थ ताचे मुरीपात घट करूंक ताणें आमकां उलोव दिला. देवाक अर्गां आनी होगळाप हे आमकां भाग आयच्या दिसा फोव केल्ले खातीर आज ह्या पुणशेताचेर वर्तो मोग दवरून हे फेस्ताचे संभ्रम एकविसाचें बलिदान आमच्या गोवळी बापांनी भेटयलां. हे पुणशेत भावार्थाचें केंद्र जायचे म्हणून तांची आशा तांणी उसारल्या. तांचो सहकार फावो तें मार्गदर्शन आमकां सदांच ते दिवनूच आसात. तांच्या बऱ्या मनाक हांव सदांच आभारी जावन आसा आनी आज हांगासर येवन हे संभ्रम एकविसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आमच्या गोवळी बापांक फादर स्टॅनी मंत्रोच्या आनी हांगा तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन उपकार भोवता आनी देव बरें करूं म्हणटा. सांजो पावल दुसरो तांच्या गोवळीपणाच्या मिसावांत आपलो आशिर्वाद आनी बेसावान दराळ मापान तांचेर वचून दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. आज हांगासर ह्या साबेट वाटेनी जाल्ले आमच्या वाराडाचे पदराब आनी सैरे पदराब हांगासर आसात. तांचो सर्वांचो हांव उपकार बावडटां. तशेंच हर एका हप्त्यांत मंगळार दीस हांगासर थोडे याजाक येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां कुमो करता तांचोय ह्या संदर्भाचेर हांव उडास करतां. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर आयिल्ल्या सर धर्मीक भयणींक हांगासर फाटल्या 5 दिसांनी मिसा जावन आसात आनी ह्या दिसांनी हांगासर जायतें काम आसलेलें वावर केलां. हें सर वावर आनी बऱ्या रितीन करूंक आमचे पिरगस उपाध्यक्ष श्री संतोष डिसोजा कार्यदर्शी तशेंच वाड्याचे सर गुरुकार आनी हेर थोड्या वाडेकारांनी तांचो मोठो सहकार आमकां दिला. तांच्या केळमेजांतल्या वावरा वरवीं आनी बऱ्या मना वरवीं हांगासर हे 5 दीस बऱ्या तरेन मिसाचें बलिदान भेटोवन हेर संती वावर करूंक आमकां साध्य जालां. ह्या सर आमच्या पिरगसकारांक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचो उपकार बावडटा आनी तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर सांजो पावसांनी आपली दराळ आशिर्वाद वचून दी म्हणून हांव मागतां. हांगासर ह्या पुणशेची जबाबदारी घेवन हांगासर येवच्या सौर यात्रिकांक मेळोवन तांच्या आत्मीय गरजांक पोवचो पुणशेचो आत्मीय निर्देशक मनदीप स्टॅनी मंत्रो हें पेस बऱ्या तरेन जावच्याक जायतो वावर तांणी केला. हांगासर आयल्या उपरांत जायते बरेपण जावनूच आसा. तांच्या मागण्याच्या स्पिरितान यात्रिकांक तांच्या भोवार्थान वाडोवंक आनी तांकां फोव तें मार्गदर्शन दिवन तांच्या मोतीक शांती समाधान हाडूंक ते प्रयत्न करून आसात. हांगासरचो वावर विशेश जावन आसा. तांच्या बऱ्या मनाक हांव तांचो उपकार भोवडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर ह्या पुणशेताची वावर दिवची सिस्टर फिलोमिना सिस्टर ॲग्नीस सेल्ला सदांच हांगासर पेच्या संदर्भाचेर आनी हेर वेळार तांचो वावर दिवन आसात. सिस्टर फिलोमिना हांगासर ह्या जागांक कुमो करता आनी हांगासर मिसाची मांडावळ आनी हेर संगतींनी कुमो करूंक ती सदांच हांगासर आसा. तिका देव बरें करूं. हांगासर कावन्सिलींग करच्याक तशेंच एक रिलिजियस आर्टिकल्स वस्तू दवरच्याक स्टॉल गरज आसलें. हें काम करूंक हांगासर उदक आमकां गरज आसलेलें. ह्या गरज पडिल्ल्या वेळार उदक बऱ्या मनान आमकां एका मानेस्तान सदरच्या मानेस्तान फोव केला. ताच्या बऱ्या मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचेर कुटुंबाचेर सांजो विशाल आशिर्वाद हांव मागतां. हांगासर नव्यान जाल्ल्या त्या स्टॉला लागसर जोवपा दुसऱ्याची इमाज आमी दवरल्या. ती थोडे बोटी आमचो अनुभव वा अक्रिस्त लोक इगर्जे भितर येना भायर तांचो मागून वेतात. तशेंच आमकां थोडे बोटी हांगासर इगर्जेन बागील बंद आसल्या वेळार थंयसर मागूंक अवकाश दिवच्याक इमाज थंयसर उबारल्या. हांगासर इमाज दान दिल्ली सांप्रांत सावेर पयल्या वड्याच्या एका धर्मिश्ठान दानीन तसोय हांव उपकार बावडटां. हांगासर फाटल्या 5 वर्सांनी ही महापर्व आचरण करतना ह्या फेस्ताच्या परबे दिसा सौर यात्रिकांक हांगासर जेवणाची वेवस्था केल्लो जावन आसा. श्री क्लॉड फेर्नांडीस सांत थॉमस वडो ही जेवणाची वेवस्था तो बऱ्या रितीन करून आसा
हांगासर येयल्या सोर यात्रिकांनी जेवन संतोशान ताणें पाटी वचूंक म्हणून ताची आशा जावन आसा. ताच्या बऱ्या मनाक सांजू पावल दुसरो ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालून दी म्हणून हांव मागतां. तशेंच फाटल्या 5 दिसांनी हांगासर जेवण आमकां धर्मांतरान उदोसून दिल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडतां. हांगासर रातीचे वॉचमॅन तशेंच गार्डन आनी हेर सगळी जबाबदारी पळोवन श्री गिल्बर्ट फर्नांडीस असोय हांव काळजांत हांव उपकार बावडतां. तुनातल्या वेळार हेर साबार जण आमकां कुमो करतात. तशेंच ह्या पुलिसांचे बाबर अशी थोडे जण थोडी घरची मनशां तांचो वावर गरजे प्रमाणे दिवंक आसात. तांची नांवां हांव काडूंक वचना. हांव सर्वांचो उपकार बाळून सांजू पुरदुसाचे आशिर्वाद तांचेर जे कुटुंबाचेर हांव मागतां. हांगासर आमकां 20 सकत नासलेल्या वेळार जनरेटर आमकां हांगासर नासलें हें बारीक गरजेचें जावन आसलें. ही गरज समजून घेवन आमकां एक बरें जनरेटर दान जावन दिलां श्री सल्वोदोर मंतेरो सांव पेद्रो वाडो. हाच्या बऱ्या मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी सांजू हांव पॉलिसी आशिर्वादाचेर ताच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. हांगासर ह्या गोळी बापाने आशिर्वाद केल्ल्या त्या बांदपाचें काम केलो कॉन्ट्रॅक्टर रिचर्ड रोड्रिगस आनी तें काम थंयसर इंजिनियर जावन आसलो श्री लॉरेन्स डिकोना हांचोय हांव उपकार बावडतां. आज हांगासर आमचो गोळी बाप आमच्या मोगान ते आयल्यात. आमची गोळी बाप कितेंच मान आनी होगळाप आशेना तरी आमचें कर्तव्य जावन आसा तांकां आमी मोगान मान करचो आनी हो मान आतां पुनसो पुतरो दिवन मानजीक बाप शानी मंतेरो करतलो गोळी बापानी स्विकार करीत जाय म्हणून तांचे लागीं विनंती करतां. आतां पिरजेन घरांक आनी दान दिल्ल्यांक वाती मानाच्यो वाती गोळी बाप म्हणटले. मानाजी बाप शानी मंतेरो ताचें नांव वाचून सांगतलो. पिरजेंत दिल्ली रोनाल्डी खोना सन पावल वाडो. रोनाल्डीस खोना सेंट पावल वाडो. आयरीन आनी जॉन सिक्वेरा अंटनी वाडो. देवादीन विलियम पिंटो चेवडा साक राजेश पिंटो नित्याधर वाडो. मेल्विन सल्दाना फ्रांसिस पैलो वाडो. प्रतिमा सीज थॉमस मुंबई. गिल्बर्ट पिंटो आनी कुटा मुंबई. हेनरी लिना डिसोजा कादराच्या उडा साक बोंदेल. जोसेफ डिसोजा नित्याधर वाडो. आमकां जनरेटर दान केल्लें सल्वोदोर मंतेरो मनाची तांणी दायकर मुखार येवन इमानाची वात स्विकार करची. तशेंच जनरेटराक आमकां उरलो खर्च आसलो तें आमकां दान दिल्लें. राजेश पिंटो नित्याधर वाडो. रिना पिंटो सेंट पावल वाडो. रिना पिंटो सेंट पावल वाडो. रॉनी डिसोजा भगवंत कुटमा वाडो. थॉमस डिसोजा वेलंकणी वाडो. हाचे मुखेलपण काण गेल्लें स्टॅनी डिसोजा, थॉमस डिसोजा आनी आल्बर्ट पिरेरा. आमकां पेस्ताक दान दिल्लीं 10,000 रुपये नावनाका नित्याधर वाडो. 2,000 रुपये कॅथरीन रॉड्रिगस आनी कुटाम जोसेफ वाडो. पॅट्रिक आनी लिल्ली पायस सांव पावल वाडो. अल्फोन्स मोनीस सेंट पावल वाडो. क्लॉडी सेरावो आनी कुटाम भगवंत कुटमा वाडो. राजेश पिंटो आनी कुटाम आंतोन वाडो. फ्रँकी टावरो नित्याधर वाडो.
ॲग्नेस जो डिसोजा पॉम्पई, प्रवीण कडोजा पालडका, प्रिसिला डिसोजा सांजोजेवाडो, मेल्विन पिंटो बांबेल 1,500 रुपये दिल्ली. हेनरी पिंटो वॉमंजूर, हेलेन आणि मॅक्सिम डिसोजा सांग पाऊल 2 वाडो, अनिल रस्किना फ्रांसिस पहिलो वाडो 1,000 रुपये दिल्ली. बेनेडिक्टा आणि मार्सेल डिसिल्वा, प्रिसिला मिरांदा आणि कुटाम सांग पाऊल वाडो, ॲग्नेस फुटाडो वेलंकणी वाडो, कालिस वेगस नित्य दरवाडो, जोस्पिन लोबो नित्य दरवाडो, लिओ तावरो सांग पाऊल वाडो, डोनाल्ड मोरस आणि कुटाम लूड्स वाडो, तेरेस नरोना जेजूच्या पवित्र जसो वाडो, नाव नका नित्य दरवाडो, लिगोरी पिंटो थॉमस वाडो, डेल्फिन सिक्वेरा वेलंकणी वाडो, मेल्विन आणि शर्मिला डायस पानेर, फ्रांसिस मिस्कीत वेलंकणी वाडो, हेनरी पिंटो थॉमस वाडो 500 रुपयांनी सेकल दिल्ली. मेल्ड्रेड पिंटो नित्य दरवाडो, लॅरंडी कोस्ता बेळूर, सिस्टर ट्रिजा थावरो मेड्स ऑफ द पुअर बॅनराक दिल्ले. फ्रांसिस वाडो, इलियस डिसोजा लूड्स वाडो. कोणाचे तर नाव विसरून गेलं जाल्यार दयेकर मुखार येयात आनी घेयात. मगशे भाव भयणो, या फेस्ताक जायते जाणांनी आमकां आदार दिला. येदोळस पाद्र्याबान सांगला आनी थोड्यांची नांवां आसात. हांव मोठव्यान तांकां देव बरें करूंक आशेता. हांगासर 5 दीस आज आमकां 4 दीस गायन मंडळीक तरबत करून बरें मधुर संगीत दिल्लो डिनीस गोंजाळवीस वॉमंजर. आज आमकां गायन दिल्ले फ्रिगेचे गायन मंडळी तरबेत केल्लो ऑलवे नरोन. सावंड सिस्टम बेन्स सावंड्स. भायर 4 टीव्हीर तुमकां आयचे मीस पळोवंक मेळ्ळे. देवीक स्पर्श पंगड हांगा तावन फेस्ताचे 2 दिसाचे मीस आमकां लायव्ह केल्लें जावन आसा. डिवायन वर्ड टीव्ही हाचे मालक स्टेफन मेंडीस, तशेंच तांचे सह वावराडी जॉस्विन आनी सांगाती. बँड मेल्विन डिसोजा. उदकाची वेवस्था वॉल्टर डिसोजा पॉम्पई पहिलो वाडो. शामेर आनी चॅर्स तलसी अरेंजर्स. फुलां आमकां दिल्लीं आयवन डिसोजा कायकंबा आनी रिटाबाई हांगासर बजपे. बॅनरां आमकां 60 फ्रिगजेक बांदून कुमो केले उपाध्यक्ष गुरकार आनी फ्रिगस्कार. स्वागत बॅनर भोव बऱ्यान घाल्लें आमच्या युवजनांनी, ICMS सांद्यानी आनी गुरकारांनी. बॅनर प्रिंटिंगाची जबाबदारी घेतली जोकीम डिसोजा, जोकीम डिकोस्ता. हांचो प्रत्येक जावन आमी उपकार बावडटा आनी तांकां पात्रोनाची विस्तार आशिर्वादा मागता. तशेंच हांगासर वर्सां मदीं आमकां आदार दितात आमचे सिस्टरां नजरेत होम, नजरेत कॉन्वेंट आनी मेड्स ऑफ द पुअर मागण्याक येतात आनी आमच्या खंयच्याय कामांत आमकां आदार दितात. तांचोय उपकार आमी बावडटा. तशेंच कोणाचें नांव विसरून गेलें जाल्यार माफ करा. हांगासर आमकां आदार दिल्ल्या काम केल्या सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. काल एकल्याक मस्त पुरो जाल्ल्यान विचारलें, पुरो जालें की फादर असलो संतोश 1 करोड दिल्यार मेळचो ना म्हणालो. म्हळ्यार सगळो दीस काम केल्यार ह्या थळार पुरो जावंक ना. गुरकारांनी, उपाध्यक्ष संध्यानी सगळ्यांनी हांगासर हाताक हात दिवन वावर केला. तुमकां देव बरें करूं. तशेंच आमच्या सिस्टरांनी म्हाका सगळ्या एका वर्सा भोव अपुरबायेचो सहकार दिला. आमच्या विगार बापांनी आमकां हर एका कितलेंय काम आसल्यार हांगासर हर एका गरजेन ते वेळार पावल्यात. तांचोय हांव उपकार बावडटां आनी म्हाका प्रोत्साहन दिवच्या गवळी बापांक देव बरें करूं. थोडी कळवणी अशें आसा. तुमकां टॉयलेटाची वेवस्था आमच्या स्टायनाच्या फाटल्या कुशीक आसा. उदकाची वेवस्था चारी कुशीक पिवोवनचें उदक आसा आनी आमचे वॉलंटियर्स आसात तुमकां कुमो करतले. तुमकां आंगण घालूंक नव्या बिल्डिंगाच्या पंतार थंयसर 2 कडेन अवकाश आसा. हांगासर तुमी गेली येता. तशेंच वाती पेटोवंक जाय पुरते वाती तुमकां मेळटली. मिसां दान तेसांव आनी मुड्डोम दिवचें जाल्यार नव्या बांदपांत थंयसर सिस्टरां थंयसर तुमचे दान मिसां घेतली. तशेंच आमच्या स्टॉलांत धार्मीक वस्त आसात, दयेकर घेयात. आयची जेवणाची मांडवळ अशी आसा. आमच्या कंपाऊंडाच्या बैले कुशीक थंयसर लांबायक लेआउटाच्या मार्गार 400 जाणांक एक पटी बसून जेवणची बरी विलावरी केला आमच्या क्लॉडी फर्नांडिसान.
थंयसर तुमी पंगड जावन वचून जेवचे उरले आनी तुमची तेसावा वाती कितें पेटोवंक आसा सकट कर मागणें करून वसा प्रायवंतांक आनी भुरग्यांक दयेकनीला पयलो अवकाश दिया आनी गडबडी करनाकात दराळ जेवण आसा दादोस जेवा आनी कुशेन घरा वसा हांगासर आमचे थोडी कार्यक्रमा विशयांत तुमकां कळोवणी अशें आसा हांगासर एक बदलावण जाला मिसाचो वेळ येदोळ म्हणसर मंगळाराचे 9:30 वरांक आमचें मीस आराधन नोवेन आसलें पुरवा मंगळारा तावन 10:30 वरांक आराधन मीस आनी नोवेन आसतलें येदोळ म्हणसर जेवण ना म्हणलें एक बेजाराय आसली ती आनी मुखार ना तुमच्या भुकेल्ल्या पोटाक खंडीत जावन ह्या पवित्र तळा जावन दादोस जेवण आसतलें हर एक मंगळारा हांगासर जेवण आसतलें कोणायकी जेवण दिवची खुशी आसा जाल्यार तुमी हांगासर नांवां सिस्टरा कडेन दिवी येता शुक्राराचे 4:45 हांगासर मोटवे आराधन नोवेन आनी मीस आनी आराधन आसा सोमारा बुधवारा ब्रेस्तारा शनिवारा दनपरा 11:30 तावन 12:30 म्हणसर विनवणेची मागणी आसा विशेष जावन आमचे ते आयल्या सर ते सावा खातीर आमी प्रत्येक जावन मागता व्हडलो पंगड न्ही ल्हान पंगड हांगासर तुमच्या सर विनवणे खातीर आमी मागता तुमचे विनवणे तुमी आमकां दिवन जडी येता पंगड जावन येवचे संस्थे जावन दी फिरगे जावन दी कोणी येता जाल्यार तुमकां मिसाचे आराधन वा मागण्याची वेवस्था आमी करतल्या तुज्या आत्मीक गरजेक आमी पावतल्या दयेकन आमकां पयले तिडशिया तशेंच फळार जावन दी बरें जेवण जावन दी हांगा बसपेन बरें मेळटा तुमकां वेवस्था करूंक जाय आसल्यार आमी तुमकां कुमोग करी येता फेसबुकार सेंट जॉन पॉल श्राइन बसपे हे तुमी तांतू तुमकां हांगाची सर कार्यक्रमां मेळटली आमचे आयचे हे मीस आज आमी रेकॉर्ड केल्ले मीस पुरा 9 तारीखेक शनिवारा 8 वरांक डिवायन टीव्हीर प्रसार जातले आराधन दैवीक आराधन स्पर्शाच्या पंगडाच्यांनी तयार केल्ले फिल्म सेंट जॉन डिब्रिटो फाटल्या 2 दिसां तावन तुमी टीव्हीर पडला जावं पुरो आज राती तुमकां 8 वरांक हे फिल्म 1.5 घंटेचे पळोवंक मेळटलें आमच्या ह्या सगळ्या फेस्ताचे संभ्रमीक एक वांटो म्हळ्यार उजवण ते 5 वर्सां तावन आमचो भाव क्लॉडी हांगासर दिता तो काल जेवण मात दिता आनी एक होगलिकेचे उतर म्हणचे जाल्यार सकाळी 5 वरांक तो पुलां घेवन हांगासर आसता आमचो एक वक्त तो जावन आसा आतां गोळी बाप तांकां मनाची वाद दिवन तांकां गौरव करतले क्लॉडी फेर्नांडीसचे कोणी आसा जाल्यार दयेकन मुखार मिसाच्या आशिर्वादा उबे रावयात सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू रेलिकेच्या आशिर्वादाक आमकां आमी तयार करया हे बागी वंजू हांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडूंक पवित्रत्मेच्या सक्तेन बरलो मोग सेवा आनी राजसंधान तुज्या जवितान परजळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्शल तुमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूं
तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुज्या मुखार येता. क्रिस्ता सक्की जिणी जियोंक आमकां कुमो कर. तुजी बागेवोन जिणी आमच्या जिविता प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजूतय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कस ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागणी करता. तूं आमकां पाव. येवकारिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी संता भक्तां सांगी सर्गींच्या साजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकणूंक आमकां फावो जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. बागेवोन जुवां पावल दुसऱ्याच्या ह्या परबे दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोश देवतावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. बागेवोन जुवां पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटोवंक ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करूंक सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळोवं. आल्तारीचो ताका मान फावो जालो म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. ताच्या देखीन शांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ तुमचेर आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आमच्या